पुलीस खातीर शाबासकी बाब लेस्विनाक. आनी जेन्ना आमकां कळ्ळें बाब लेस्विन अंडर-17 टोर्नामेंटाक इंडियाक रिप्रेजेंट करता, इनफॅक्ट एज अ MLA आमदार ह्या नात्यान म्हाका भरपूर खुशालकाय भोगली. हांवें ताजो एक पोस्टरूय बाजारांत तसो आंबावली घातलो, म्हज्या फेसबुकार घातलें आनी एक खुशालकाय परगटली की आमी आमच्या केपेंकाराक एक टू गिव हिम एन एप्रिसिएशन अशें आमी सगळें केलें. बट जेन्ना बाब लेस्विन आनी ताजी एंटायर टीम आमची इंडियेची टीम जिखली फायनल्स, वी वर ऑल हॅपी. आमी सगळे खुशाल. आनी जेन्ना म्हाका कळ्ळें की बाब लेस्विन परतून गोंयान आमच्या गोंयान पावला, वी थॉट ऑफ हॅविंग अ स्मॉल प्रोग्राम. आनीक खरेंच खुशालकाय भोगता. आनी फादरान सांगलां त्या प्रमाणे उमेद आमकां केपेंकारांक की आमचो भाव इतल्या व्हडल्या पांवड्यार पावलो. तशेंच आमचे बाकीचे प्लेयर्स बाब पिटर, बाब सेझविन आनी बाब सेनविल एंड स्वीडन आनी तशेंच आनीकले भुरगे दे हॅव प्लेड. केपेंकार हे फुटबॉलान भरपूर मुखार गेल्यात, हुशार आसात. आनीक सांगलां त्या प्रमाणे यू हॅव टू टेक देअर गायडन्स. कळ्ळें तुका. आनीक एज एन MLA आनी एक बिजनसमॅन असो माय एडवायस टू इज दॅट जायते फाटी आमकां कितें असलें स्टार्टअप मेळो ना जाल्यार आमचे मागीर पांये वाऱ्यार उरतात. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. यू हॅव टू बी हंबल. आनी जें तुका आज हें पब्लिसिटी मेळटा वॉट एवर इज दॅट, यू शुडंट तकलेर मान घेवपाक जायना. यू हॅव टू ऑलवेज बी हंबल. गिव युअर बेस्ट इन फुटबॉल. तुजे क्लासीस आनी बाकीचें ट्रेनींग हें सदांच कर. व्हडपण म्हणटा मनशाक आसपाक जायना. यू हॅव टू बी व्हेरी हंबल. कित्याक जेन्ना व्हेरी हंबल तुका देवूय पावता. आनी तशीच परबी तुज्या आवयक आनी बापायक आनी भयणीक, कित्याक तांचे ब्लेसिंगान तूं आज हे पावंड्यार पावला. सो सदांच तांचो आशिर्वाद तुज्या लागीं आसूं. आनीक वी आर ऑल प्रेयिंग फॉर यू. तूं यू मायट अचीव ग्रेटर हायट्स. व्हड जावं, केपेंकाराचें नांव उंच काड, तुज्या आवय बापूयचें फांबीलचें नांव सदांच उंच काडटलो असो सोजमता. आनी आमी तुका सदांच तुज्या बरोबर आसतले. आज आमी लेस्विनाक पयलीं हांगा हाजीर जाल्यात. आनीक गांवचे समज खेळगडे मुखार पावतले जाल्यार गांवांत क्लबांची खूब गरज. आयज आमच्या गांवांत युनायटेड बॉयज ऑफ आंबावली क्लब रिप्रेजेंट जाता. आनीक ताचो भाव, व्हडलो भाव बाब लिक्सन रेबेलो हो आमच्या अंडर-16 टिमी खेळटालो. आनीक आमी इवन सेमीफायनलाक पावल्ले ते लिक्सनाक लागून. तर हांव अनेक फावटी ताच्या आवय बापायक, ताच्या घरच्यांक आनीक लेस्विनाक परबी दिता आनी मागता ताणें खूब मेहनत करची. मुखार समज पावतलो जाल्यार मेहनत म्हणटी सामकी गरजेची. आनीक व्यसनांतल्यान पयस रावचें. जे कोचीस ताका सांगतात बाबा सॉफ्ट ड्रिंक पिनाकात, ते ताणें जें सांगतात तें सारकें लक्ष दिवचें. आनीक जें भलाके बऱ्या पडपाना तें मातशें पयस दवरून ताणें आपली जीद दिन मुखार वचपाचो प्रयत्न करचो अशें हांव ताजे लागीं मागतां. आनी ताका फुडाराक बरें यश आवडटा.